Ezekiel chapter 6 इस्रायलाच्या पर्वता आड. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका अशें पावलें. मनशाच्या पुता इस्रायलाच्या पर्वतां वाटेन तुजें तोंड ओड आनी तांचे विरुद्ध बाकीत कर. अशें सांग, इस्रायलाच्या पर्वतांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. पर्वतांक, दोंगरांक, खणींक आनी फाळक्यांक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा: हांव तुमचेर आड तरसाद उपजोशी कोत्तलों आनी तुमच्या उंच स्वातांचो नाश कोत्तलों. तुमच्या वेदींचें निसंटन जातोलें आनी तुमचे पवित्र खांबे मोडोन पडटले आनी तुमच्या जिवेशीं मारलोल्यांक तुमच्या कanttalleachea कुddea देvam मुखार हांव khala xevttitolom. आनी इस्रायलाच्या पुतां धुवांची मोडीं तांच्या kanttalleachea कुddea देvam मुखार हांव घालतलों. तुमी रावतात थंय तुमच्या नोंगरांचें निसंटन जातोलें आनी तुमच्या उंचल्या जाग्यांचो नाश जातलो. एपरी तुमच्या वेदींचें जातोलें निसंटन आनी नाश तुमच्या kanttalleachea कुddea देवांचो जातलो चुरो आनी विध्वास तुमच्या पवित्र खांब्यांचे कुडक्यान कुडके करून सोडटले आनी तुमच्या हातांचो वावर नाच जातलो. जिवेशीं मारलोलीं तुमचे मोदें पडटलीं तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळोन येतलें. तरी तुमचे भितरल्या थोड्या जाणांक हांव जिवी दवरतलों. हांव तुमकां देसां देसांनी शिंपडायतलों तेन्ना हीं तरसादीन राष्ट्रां मोदें पडचीं नात आनी तांकां कैदी करून व्हरतलीं. त्या राष्ट्रां मोदें तरवारीन मरूंक नात तीं म्हजो उगडास करतलीं. थंय परतवारी काळजान म्हाका तांणी सोडलो म्हणून कितलें म्हूण म्हजेंच कालीत चिड्डोन गेलां. हें तांच्या मनांत येतलें. आपल्या kanttalleachea कर्तुबांनी वायट केलां तितल्याय पासत तांकां आपणाचोच कांटाळो येतलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां कळोन येतलें. तांचेर हीं नश्टां धाडटलों म्हूण हांवें धमकावणी दिल्ली तेन्ना हांव निरफळीन उलयनासलों. इस्रायलाचीं पातकां. सर्वेस्पर देव अशें सांगता: ताळयो पेटात, तुमचे पांय आपटात आनी म्हणात, इस्रायलाच्या घराण्याच्या सगळ्या kanttalleachea पातकां पासत कोटा आमचें. कित्याक तीं तरवारेन भुकेन आनी पिडे शिडेन मरून पडटलीं. पयस आसात तीं पिडे शिडेन मरतलीं, लागीं आसात तीं तरवारेन खाला पडटलीं. आनी अजून जिवीं आसतीत तीं आनी वाचोन उरतीत तीं भुकेन मरतलीं. हे भाशेन हांव तांचेर म्हजो क्रोध ओडटलों आनी जेन्ना तांचीं मोडीं कापाकापी करून खाला पडटलीं तांच्या kanttalleachea कुड्ड्या देवा मोदें, तांच्या वेदीं भोंवतणी, सगळ्या उंच दोंगरांचेर, सगळ्या पर्वतांचे तेंगशेर, सगळ्या हिरव्या झाडां पोंदाक, सगळ्या पानांनी मातलोल्या देवदारां पोंदाक आनी जंय जंय तीं तांच्या सर्व कुड्ड्या देवांक मानपाचो धमधम भेटयतात तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां कळोन येतलें. म्हजो हात तांचेर उबारतलों आनी तांचो देस म्हणजे रिबलासाच्या अरण्या थावन तीं वस्ती करून आसात ते सगळे गांव एक रितो पाड गांव करतलों आनी तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां कळोन येतलें. देवाचें उतर हें.